सो किशोर, स्ट्रॅटेजी किंवा रणनीती म्हणून ऑपोजिशन फेल्ड हे दोन शब्द त्यांच्या डिक्शनरीतल्यान नाच झालेले आहेत. कारण आम्ही दुर्दैव 2012 आता परिस्थिती पळयत जर जाल्यार हे दोन शब्द त्यांच्यानी पानात काढून पिजून उडयल्लेली आहात. ही गत त्यांची जाल्लेली. हांव सदांच म्हणटा, हे पळय आयज ना म्हाज्या हो बॉल्सान आसा, हांव सदांच एक्सप्लेन म्हणजे केन्ना एग्जाम्पल दिताना हो आयफोन आनी हो दुसरो फोन, काँग्रेसीची गत ही पळय ही जाल्लेली आहा. तुका पयलीं हेचेर येवचो पडटलो, व्हॉट्सॅप सुरू करचो पडटलो, तुका बाकीच्यो सगळ्यो एक्सेसरीज तुका लागू जावचे पडटले, तेन्ना तूं कॉम्पीट हो फोन ह्याच फोनाक कॉम्पीट करपाक शकता. बेजीक गजाली ते अजून काय करिना. बेजीक गजाली मंडळ कमिटी आतां काडटले, 8 म्हयने जाले इलेक्शनाक उरल्या, आतां मंडळ कमिटी काडटले, ती मंडळ कमिटी काम करतले. आतां जशें अवितान सांगलें तशें तुमचो मुख्यमंत्र्याचो फेस तुमी जाहीर करपाक शकना. आतां विजयाचो काल वाडदीस जालो, थंय सगळ्यांनी घोशणा केली विजय फुडलो मुख्यमंत्री. अरे मुख्यमंत्री जावपाक 11 आमदार जाय. तू त्याचो स्टेटमेंटूच आसा आपूण अमके कितके तरी दवरतलो, 25 म्हणजे 25 जिखचे पडले ताका मुख्यमंत्री जावपाक. सो तो मुख्यमंत्री जाता म्हणटकूच हांगा आनीक कोण तरी चाळवता जाका मुख्यमंत्री जावपाचो आसा. सो मेस जाल्लें आहा तेंचे. आनी दुसरी सर एक इम्पॉर्टंट गजाल की काँग्रेस पक्षाचो हायकमांड खरोच गोंया बाबतीत सिरियस आसा काय. अरे बीजेपीचे लीडर्स, महत्वाचे लीडर्स, अमित शाह येऊन गेलो, आता आमचं राहुल गांधी काय पडून कांयच ना. म्हटल्यार एक बाबा स्टेट ज्या स्टेटीन तुम्ही सर्वाधिक काळ सत्ता हांगा भोगल्या आणि तुमकां इतकी ऑपॉर्च्युनिटी आसा परत सत्ता हाडपाक गेल्यार त्या स्टेटीन तुमचो एक वयलो रिस्पॉन्सिबल लीडर हांगासर येवन बाबा सगळ्यांक घेवन बसोन त्यांच्या भितर पार्टीची ऑब्झर्वर, लेडी ऑब्झर्वर जर एअरपोर्टार जर येत गाडी ना ती सकयल प्लॅटफॉर्मार सकयल बसून ती ट्वीट घालता ना. गाडी ती पहिल्या प्रदेशाध्यक्षाची न्हू, सो तेका चेंज केल्यामुळे नवीन प्रदेशाध्यक्षान गाडयोच बुक करून घातल्या अजून. ती येतली खंय व्हरपा, ही गत जाल्या तेंची सध्या परिस्थिती. म्हणजे वायट दिसता. तुम्ही जसे म्हटलं की असंतोष या सरकाराच्या विरोधात प्रचंड प्रमाणात आसा. तो त्याची कारणं वेगवेगळी असतात आणि 15 वर्षाची सत्ता ऑब्वियसली ताका बाकीचे सगळ्यो गजाली. पूण ह्या असंतोषाक लोकांचो असंतोष असलो म्हणून जायना. डेमोक्रेसीन ती जबाबदारी पॉलिटिकल पार्टीन निभोवची असता. लोकांचो असंतोष मतान कन्वर्ट करप आणि त्या मतांतल्यान परिवर्तन घडोवन हाडप हें काम पॉलिटिकल पार्टीनी करपाक जाय. आयज दुर्दैवान सगळे विरोधी पक्ष ज्या पद्धतीन वागपाक लागल्या ते पळयत जाल्यार जामूचो 30 नंबराचो आंकडो सगळ्यांनी सिरियस घेतला कसो म्हाका दिसता. अर्थातूच म्हाका दिसता आज ऑपोजिशन पार्टीनूय अशें ठरयलां की भाजपाचे 30 आमदार कमी येवंक जाय आणि मागीर आमी फुडलें कितें ते खूब जाण आमच्या उलोवपाचेर टिका करतले. पूण दुर्दैव म्हणचे पडटलें न्हू. तुम्ही जो मेरेन रिस्पॉन्सिबली वागचे ना तो पर्यंत लोक तुमचेर विश्वास कसो आनी कित्याक दवरतले.